चंद्रकांत शेटे. स्पीकर सर, आज हांव जो उबे रावला ते आजचे जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 47, 48, 49, 51 and 53 ताका सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे हेल्थ सेक्रेटरी आनी सिनियर ऑफिसर्स हांचे आभार मानता. जे क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट आसलो तो ॲक्ट अजून फायनलायज जावंक ना, पण ताची डेट म्हाका दिसता 15 मार्च 24 सोंपलेली आनी ती 1 वर्साक एक्सटेंड केल्ली आसा. पण मीन टायम हांव इतलेंच सांगूंक शकता, हे जे क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टान पोरू ह्याच फ्लोरार हांव सगळे डिटेल सांगलेले ताचे फॉल्ट्स ते एमेंड करपाचे, सो दॅट जाता तितलो बेगीन तो ॲक्ट रजिस्टर जातलो. आनी ह्या ॲक्टा खातीर अरावंड मोर दॅन 3000 ॲप्लिकेशन्स आसात. ती वेदर OPD म्हणजे क्लिनिशियन जावं, ताची OPD रजिस्टर करपाक, हॉस्पिटल रजिस्टर करपाक, नर्सिंग रजिस्टर करपाक. सो सद्या आमची ती प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आसात. सो ती एकदां बेगीन करून घेवपाची. नाजाल्यार कितें जातलें, केन्नाय जर मेडिकल निग्लिजन्स केस जायत आनी कोणी जर कोर्टान वचत आनी आमचें जर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ना जाल्यार पयली सरळ ब्लेम येतली. सो हेल्थ मिनिस्टराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, ऑफिसरांक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की हो अमेंडमेंट जाता तितलो बेगीन करा. आनी अमेंडमेंट करतना जे सगळे स्टेक होल्डर आसात तांकां तुमी, म्हाका दिसता ऑलरेडी मिटींग जाल्ले आसा कावन्सिलाचे, तांकां जाय जाल्यार तुमकां आनी कितें डावट आसा तांकां परत एकदां मिटींग घेयात. बट सी दॅट एटलिस्ट नेक्स्ट असेंब्ली येवच्या पयलीं म्हणजे बिफोर मार्च येवच्या पयलीं फायनलायज करात. आनी हे जे डेट लास्ट डेट आसा एक्सटेंड जाता 15 मार्च 2025. जर आमकां परत रजिस्ट्रेशन करपा जाल्यार 3 म्हयने पयलीं करची पडटली, अरावंड डिसेंबरान. सो ताच्या पयलीं तुमी हे करपाचें. स्पीकर सर, GMCचेर उलयतना, GMC ही आमची कॉलेज आसा, टर्शरी इन्स्टिट्यूट आसा, इट्स अ एकाडेमीक कॉलेज. आज कितलीशीं भुरगीं दोतोर जाता. सो सगळ्यात पयलीं आमच्या GMC डीन आनी HODींक एक फायनान्शियल पावर आसता. ती त्यांची जी फायनान्शियल सँक्शनिंग पावर आसा ती मातशी वाडोवपाची. नाल्यार बारीक बारीक कामा खातीर फायल गव्हर्मेंटा कडेन धाडची पडटा आनी तांचे ते डिपार्टमेंटान काम अडखून रावता. द सेकंड थिंग, बींग एकाडेमीक कॉलेज, आमचे लायब्ररीन नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मेडिकल जर्नल्स अवेलेबल जाता. म्हाका दिसता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक फक्त 50,000च हे आसा, फायनान्शियल पावर आसा जर्नल घेवपाक. ऑफ लेट आय हॅव सीन आमची जी जर्नल्स आसा, स्पेशली इंटरनॅशनल्स, ती खूब कॉस्टली आसात, बुक्सूय खूब कॉस्टली जाल्ले आसात. सो त्या खातीर त्या डिपार्टमेंटाची फायनान्शियल पावर वाडोवपाक जाय, सो दॅट दे कॅन बाय अ बेटर जर्नल ऑर सगळीं जर्नलां अवेलेबल करपाक जाय. आनी आय एम शुअर आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताका सदांच when it comes to GMC, you always want to lead. म्हणजे आमची GMC एक असो इन्स्टिट्यूट, वेदर यू आर आउटसायड गोवा, जेन्ना हांव गोंया भायर शिकपाक गेलो, की आउटसायड इंडिया देर इज नो बडी, असं कोणूच वळखना की GMC. आमचे GMC स्टुडंट्स आर डुईंग एक्सलंट आउटसायड गोवा, आउटसायड इंडिया. दे आर वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन. सो तांच्या खातीर. सेकंडली, देर आर सम डिपार्टमेंट विच आर न्यू डिपार्टमेंट, लायक प्लास्टीक डिपार्टमेंट एंड ऑल. आणि अकॉर्डिंग टू ते प्लास्टीक डिपार्टमेंट कितें आसा, जी ओल्ड डिपार्टमेंट, देर आर सम जर्नल्स. ह्या न्यू डिपार्टमेंट जर लायब्ररी तांकां सेट करतलो जाल्यार एट अ टायम तांकां लमसम फंड दिवपाचो, सो दॅट दे कॅन बाय एट अ टायम जर्नल एंड देन दे कॅन फिक्स अप सम अपॉइंटमेंट. आणि हे सगळे गरज आसा, कित्याक हे नॅशनल मेडिकल कावन्सिलाच्या इट शूड गो अकॉर्डिंग टू दॅट. वेन दे कम फॉर इन्स्पेक्शन दे शूड हॅव ऑल दीस थिंग. आमच्या ओवरऑल आय हॅव सीन, आता सगळे म्हजे कलिग्सूय उलयल्यात, म्हणजे MLA कलीग सगळे उलयल्यात. ओवरऑल आय हॅव सीन GMCन जावं हेल्थ डिपार्टमेंटान द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज वॉट, जाल्यार आमचे कडेन पोस्ट वेकंट आसात. वेदर इट इज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्ट ऑर सम स्पेशालिटी पोस्ट किंवा नर्स पोस्ट. म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक आनी हेल्थ मिनिस्टराक, जाता तितले हे पोस्ट बेगीन एडवर्टायज करपाचे आनी हे पोस्ट फील करपाचे. कित्याक वचात ते आतां कशें, सकाळींच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की बरी बिल्डिंग असली म्हणून हॉस्पिटल जायना. आय स्टँड बाय इट. वॉट ही मिन्स बाय स्टाफ आसूं जाय. आय एम अगेन एनफोर्स करता की हेल्थ मिनिस्टरान हे स्टाफ जाता तितले फील करपाचे. कित्याक म्हाका दिसता सगळे MLA बसलेले तांचे सगळ्यांचे CHCन तेच इश्यू आसा. आत्ताच आमचे शिवोलेचे MLA डिलायला लोबो उलयला, ताचे हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान डेफिशियन्सी आसा. म्हज्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान हांव त्या दिसूच हाच्या डिमांड हाच्या बजेटीच्या वेळार फक्त हांव त्या हेल्थाचेरच उलयलां आनी थंय रियलायज केलां आमच्या कडेन एक्सरे टेक्निशियन शॉर्ट आसा. ECG टेक्निशियन लास्ट म्हयनोभर ना. आतां थिसर जर कोणी कितें जर चेस्ट पेन येयलो आनी टू रूल आवट MI केले जाल्यार खंय आसा.
सो त्या खातीर हे जे स्टाफ आसा ते जाता तितले हेल्थ मिनिस्टरान भरपाचे. आमची कितलीशीच आमच्या कडेन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जीएमसीन सुरू केला आनी डिपार्टमेंटाक कितलीशीच शिफ्ट जावपाक जाय सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाक. आतां ही शिफ्ट जावपाची रावपाचें एक कारण म्हणजे कितें तर स्टाफ ना, स्पेशली एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट बी. सो तातूंत जाता तितलें करपाचें. ओवरऑल न्ही देशभर न्ही देर इज अ 3 टायर सिस्टम इन फॅकल्टी. म्हणजे कितें असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर. आमचे जीएमसीन लेक्चरर, असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर आनी एचओडी आसा. ही सिस्टम बदलू जाय. वी शूड बी पार विथ रेस्ट ऑफ द कंट्री. आनी ते थोडे आरआरसी बदलुपाक जाय, रिक्रुटमेंट ते करूं जाय. सो आय थिंक हाचे हेल्थ सेक्रेटरी शूड टेक अ नोट ऑफ दीस. हांव जीएमसीचेर कित्याक उलयतां, आय नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ जीएमसी बिकॉज आमकां ते सगळ्यांक that is the last place where you can refer patient or academically it is good. Speaker sir, when it coming to health centeraचेर हांव इतलेंच सांगूं शकता की जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पेरिफेरीक आसा, जंय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू जीएमसी डिस्टन्स इज मोर दॅन हाफ एन अवर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू आजिलो मोर दॅन हाफ, थंय इमर्जन्सी केअर युनिट कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान तुमी करपा जाय. जर एक खंयचोय पेशंट आयलो एमआय म्हण स्ट्रोक न्ही जाल्यार ताका बेजीक ट्रिटमेंट दिवपाक थंय जाय. सो त्या खातीर ते तांच्यांनी करपाची खूब गरज आसा. आमच्या जीएमसीन आमच्या बिचोलीन जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, हांव इन शॉर्ट सांगता हेल्थ मिनिस्टर, थंय आमच्या कडेन ओटी आसा बऱ्या पैकी. ती ओटी फंक्शन जायना. आय नो तुमची एक ओटी तुमी म्हाका दिसता सर्जरी ओटी तुमच्या वालपय सुरू केल्यात, ऑफ्थॅल्मोटी सांखळी सुरू केल्यात. बिचोले आमच्या बरी ओटी आसा, तुमीच ते हॉस्पिटल बांदल्यात, सुरू करात. सर कशें आसा, ती जर पळय डॉक्टर आसा आनी आमदार आसा आनी जर म्हजें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जायना जाल्यार कितें म्हजो सीन आसतलो तो आनी हांव कितें सांगपाचें लागना. हांव चड उलयना कित्याक हेल्थ मिनिस्टराक सगळें खबर आसा. डायलिसीस घातला म्हणून तुमचें हांव अभिनंदन करता, पूण ते डायलिसीस बेड वाडोवपाची गरज आसा. विथ डे बाय डे कमिंग विथ डायबिटीज लायक यू नो, सो ऑलमोस्ट डायबिटीज आतां हें जाला, इतलें वाडला की जे किडनी पेशंट विच आर लायक क्रॉनिक किडनी पेशंट इतले जाल्ले आसा विच रिक्वायर डायलिसीस. सो ते तुमचे बेड पावना, ते बेड तुमी वाडयात. ते वेकंट पोस्ट आसात ते भरात सर, बेगीन भरतात तितले बरें जातलें. आतांच जर तुमी पळयशात, एकच मिनट घेता सर. हेल्थ मिनिस्टर सर, 7 जुलयाक येदे व्हडले पेपरार आयला, डिचोली आरोग्य केंद्र आजारी अशें करून दिवंक नाका. हें तुमकांय वायट आनी म्हाकाय वायट सर. आय विल ले दीस ऑन द टेबल सर, कळ्ळें न्ही. आय नो यू विल टेक एक्शन ऑन ऑल दीज थिंग्स, पण ही खरीच म्हणजे कशें आसा. आनी आतांच म्हाका दिसता जी दारोलकार उलयलो, खूब जाण उलयले. हांव तुमकां सर एकूच सांगता डॉक्टर म्हणून, जो पर्यंत तुमी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपलिफ्ट करना विथ स्टाफ, आनी जो पर्यंत आमच्या पेशंटांचो विश्वास कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर जायना, तुमी जीएमसीन कितलोय करात, तुमच्या जीएमसीचेर ओवरलोड जातलो. थंयसर तुमकां पेशंटांक बेड गावचे ना आनी हे सदांच तुमी न्यूजान रावतले. सो म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा. आनी दुसरें, सदांच आमी कितें करता, जीएमसी क्रेडीट दिता. इक्वली सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते इक्वली बरें काम करता. पण अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे हांव जाणा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट डॉक्टर्स. समटायम फिजिशियन बी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान नासता, कन्सल्टंट नासतात. दुसरें एक लास्ट वतना, आमचे जे सिनियर मेडिकल ऑफिसर आसात हू आर गोईंग टू बिकम अ हेल्थ ऑफिसर, आमचे डॉक्टर कशे आसा, डॉक्टर एके डॉक्टर, दे आर गुड क्लिनिशियन, दे आर नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर. रिक्वेस्ट करता की सिनियर मेडिकल ऑफिसर नाजाल्यार जे कोण हेल्थ ऑफिसर्स आसा तांकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग थोडी दिवपाची. लेटर कशें बरोवपाचें, फायलीन काम कशें करून घेवपाचें, सिरियसनेस कशें अंडरस्टँड करपाचें. नाजाल्यार बारीक बारीक गोश्टी खातीर तांचे फायली एका हांगून वच, नाजाल्यार तांकां एक कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर दिया हू वील हेल्प देम. म्हाका दिसता जर इतलेसच जर चेंजीस केले जाल्यार वी आर डुईंग अ ग्रेट जॉब. I think we will be probably number one state in India who is doing one of the excellent work in the field of medicine. Thank you. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.